ना. पडवळीकर सध्या तुम्ही बी रेशीन आसा त्याच्या अध्यक्षपदाच्या कितें दिसता तुमकां? भारतीय जनता पक्षान रेशीन आसा ना कोणाचें थांगपत्तो लागना. आमच्या पक्षात शिस्त अशी आसा की तूं मॅच्युअर्ड जाला, तूं जर समजा अध्यक्ष, तो भुताचो अध्यक्ष आसूं, मंडळाचो अध्यक्ष आसूं किंवा आपल्या हेजो गोवा प्रदेश, तेच आपली नांवां काडून वयर धाडून हे करून हाडटा, सँक्शन करून हाडटा आनी मागीर ती पदां तेंकां दिता. पूण ह्या बारा हांव नकळो म्हाजे कडसून काल म्हाजो जो बायोडेटा आहा पळय तो घेवन ते गेल्या आनी म्हाका अध्यक्षाचोय फोन येयल्लो नानावडे साहेबाचो की आयज की तुजें नांव ते एक आमी 4-5 नांवां धाडल्या, ते 4-5 नांवां पैकी तुजेंय एक नांव आसा अध्यक्ष पदा खातीर आनी ती आमी दिल्ली धाडलां. ते केन्ना तरी सँक्शन जावन येतलें, मागीर समज तें कितें आहा पळय तें तुका न्यूज दिता, इतकें म्हाका सांगलां. तुमकां कितें दिसता हितून खंय तरी तुमच्या नांवाचो समावेश जातलो, अध्यक्षपद मेळटलें? आदी पासून तुमी ट्राय करीत आसा, तुमचे केंद्रीय नेते आसात ते बी बरे जवळचे आसा, हेच्या पयलीं तुमी प्रेसा कडेन उलयतना सांगलें कशें आसा पळय, ह्या राजकारणान कोण कोणाचो मित्र न्हू, कोण कोणाचो दुश्मन. ते न्हय हे येयले की तिथे मोकळो येयलो कशें करता. म्हाका आमचे देवेंद्र साहेबान म्हाका 22 इलेक्शनाक सांगलेलें तुका तिकेट आमी दिना, कित्याक कांय कारणाक लागून दिना, पूण तुजे फुडलें पुनर्वसन जातलें आनी त्या आशेचेर हांव रावलां. सो तेणी जर म्हाका म्हणजे पार्टीन जर सांगलें आनी दिलें जाल्यार ताका न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतलो, हें मात्र तुमकां नक्की सांगता. जे उमेदवार आसा ते सगळे खूब वर्सां तुमी अनुभव घेतलेलो आसा BJPचो, तेतूनसून बाकीचे बी आसा दयानंद मांडेकरा म्हणून अथवा बाकीचे आसा तेंचो बी दावो ह्या अध्यक्षा पदा खातीर आसा, तेचेर तुमकां कितें म्हणपाचें? ना म्हाका कोणाचें कांय म्हणपाचें ना. जो कोण BJPचो कार्यकर्तो आहा, सिनियर आसा इतके वर्सां, आतां हें अध्यक्षपद गोवा प्रदेशा खातीर तेंच्यांनी दावो करचो, ते कोणाक करप हें आमचें केंद्रीय जो नेतृत्व आहा तेंच्यांनी सगळी कुंडली, आमची सगळ्यांची कुंडली तेंचे कडेन आसता आनी ती कुंडली पळोवन हें करून एनालायसीस करून ते अध्यक्ष निवडटले. हे कुंडलीन खंय तरी तुमी उगावतले अशें दिसता? म्हाजें नांव आसचें जातलें अशी म्हाका आशा. येस, थँक्यू. धन्यवाद.